तुझो मोगोर्गु utarida garzandan tuzo parla gorda tuzo mogorgu utarida garzandan tuzo parla gorda. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता. तुका जेजू कृपा दिवं फादर. आयचे मिस्ताची भेटयता जुवा मारियानो फेर्नांडीस ताच्या आत्म्या पासत देवाच्यान परत गेला ताका 1 वर्स बदता ताका देवाचें सूख फावो जावन मागुया. मागतना तशेंच मागुया जॉस्लिन आनी दानिका वेगस जो आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समारंभता तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी समारंभता आयझॅक आनी रेमेडियस वेगस देवाचें बेसांव तांचे वयर मागुया. तशेंच मागताना मागुया पेरपेत्पो पॅट्रिक डायस रोलन लोबो सेबी फेर्नांडीस एलिझाबेथ फेर्नांडीस मार्सेलिनो फेर्नांडीस मारिया फेर्नांडीस लिओनार्डो बरेटो विल्सन क्रूज रोजा फेर्नांडीस आनी आयज सॅबिनीची भेट आसतले तांचे पासून मागुया लिना टेलेस रोजारियो आल्मेडा कार्मेन आराजुआव फॅनी फेर्नांडीस मारिटा कोलासो जॉनी फेर्नांडीस डानियल लोबो एंटनी झेवियर फेर्नांडीस. आमची जी मागणी आनी जें कितें आमच्या भितर आसा तें देवा मुखार घालुया. बापाचे नांवान पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो हे रितीन करीत बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतून दूख दोतोल्याक तूं बोगसणे दिवच्याक देवासान आयलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. मी प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा तुजो सासणीक सोप सुर्गीच्या मुखामळाचो पोरजोळटाय तोरी ताणें आंकवार मारये वरी आमच्या मनशा स्वयंबाची उत्सुकताय घेतली. तो स्वताचो उजवाड कसो आमचे मोदें प्रकाशलो आनी आपले संपूर्ण पदवेन संवसाराच्या तारणा खातीर फुडें वचूं. तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत सुवांची पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो कोणाचोय संदेश मांडून घेवं नाकात. पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कसाक लावन पडयात. कारण जायते फोटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश एक कुणा वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैमांत घेनात तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुर्ल्या भुरग्यांनो तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जोईत वेल्या. कारण जो कोण तुमचे सोबे आसात तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकतात. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेतात. जो कोण देवाचो न्हय
तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फुटकिरो तो आमकां कळटा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलें म्हणया. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकन शेक सगली प्रितूम तुजे आदीं कोत्तलो. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें दवरात आनी तोरतोरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गाराक उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांक कोयदी केलो म्हणून आयकले उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबलून आनी नाफ्तालीच्या शिमार दोर्या देगेर आसलेल्या काफरनावान ताणें तिकाण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदींच सोगलें सांगलोलें तें पोरी पाळूंक येवचे खातीर जाय आसलें. जाबलूनाचो आनी नाफ्तालीचो गांव, दोर्या देगेर वेता मार्ग, जॉर्दान पेल्या तोडी, राष्ट्राची गालिलिया, काळोखांत आसलोल्यांक लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दिसतावन जेजू अशें म्हूण प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्ख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांचे देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमानांत परगडटालो, लोकां मदले सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्ख्या सिरायेक गाजलें आनी समेस्त वायटाकारांक, सोबार जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोरकूळ जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताणें ताचे सुरशीं हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलिया, डेकापोलीस, जेरुसालियाक, जुडेया आनी जॉर्दान पेल्या तोडी थाव येवन लोकांचो व्हड उरपोज ताचे फाटल्यान वेतालो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. अशें म्हणलेलें आसा की इगोजेची परिस्थिती कितें तें आमकां खुमसारांतल्यान कळोन येता. द क्वॉलिटी ऑफ अ पॅरीश इज फावंड वेन वी सी पीपल गोईंग फॉर कन्फेशन. जेन्ना एका इगोर्जेन देवस्पण आसता, देवाची भिरांत आसता, तेन्ना जायतो लोक कुमसारांक वयता. पूण जरी तर देवाची भिरांत ना, देवस्पण ना, चड कुमसाराक लोक वचना. कित्याक जेन्ना आमी कुमसाराक वयता तेन्ना आमी फकत आमची पातकां सांगिना, आमचो फोकस पातकाचेर आसना, पूण ज्या पोरी आमच्या पातकां वयवन पातकाक लागून देवा कडल्यान पयस केला ताचे वयर आमी नियाळ कोत्ता.
जेन्ना आमी दुखीची उचांनी म्हणटा तेन्ना म्हणटा की आमी देवा तूं बरो आसतना हांवें तुजी चूक केला. तूं बरो आनी हांवें तूं बरो आसतना तुजेर वायट केला, ताका लागून म्हाका दूख भोगता. फकत वायट केला म्हूण आमकां चड दूख भोगचें ना, पूण ज्या देवान म्हाका मोग दिला, म्हाजो मोग केला, ताचे वयर हांवें पातो केला, ताका लागून म्हाका दूख भोगता. दूख ना जाल्यार जिवीत बदलचें ना. तूं कितलोय वायट जावं, तूं कितलोय नियाळ कर, पूण जरी तूं दूख ना जाल्यार जिवीत इतले बेगीन बदलचें ना. आनी ताका लागून जेजूचे पयले मिसांव तो कशें तयार करता, तो कसो स्टार्ट करता. जिवीत बदलात. जे तुवें वायट जिवीत कोत्ताय, जे तुवें वायट आसा ताची दूख दवरात, कित्याक सुर्गीचें लाज लागीं पावला. दूख आमच्या पातकाची कारण देव बरो म्हूण. आमचो फोकस आमचे वयर आसना, पूण देवाचेर आसता. जर तर फोकस आमचो फकत आमचे वरूच आसा जाल्यार हांवें हें केलां तें केलां, जिवीत इतलें बदलचें ना. पूण म्हाज्या पातकाक लागून ताका दूख भोगला. आनी हाका म्हणटा देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो आमकां शिकयता की कशे भाशेन आमच्या पातकाक लागून देवाक दूख भोगला. आनी ताका लागून आमी बरी जावंक पावता. नाजाल्यार तूं कितलोय प्रयत्न कर, जावचें ना. आनी निमाणे कडेन आमचो गोल आसूंक जाय देवाच्या राजाचेर. हेंच जेजूचें मिसांव. जिवीत बदलात, कारण देवाचें राज लागीं पावला. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत नासतना मागुया की आमचो फोकस, आमचो गोल फकत देवाच्या राजाचेर आसूं दी. आमचो फोकस देवाचेर आसूं दी. आनी आमच्या पातकावन व्हड देवाचो मोग. अशेंच आमचें जिवीत बदलतलें. अशेंच आमी देवाशी लागीं पावतलीं. तर हेंच करूंक देवाची कृपा, देवाचो मोग हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना, पान 19. C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गर्दी दुका, आमचे आवडे, आमची काळजां, येसू कावे टोयदाव दोन्या. तुझे बेटे बोरी सगळे, सावूक आमी बुड्याचे कुडके, तशे जावंक जोऱ्याचे देबे. येसकोत कोतीद आमचे आवडे, तुझे बेटे बोरी सगळे, सावूक आमी बुड्याचे कुडके, तशे जावंक जोऱ्याचे देबे. येसकोत कोतीद आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोजीन तुमचें बलिदान सोर पदवीदार दया बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयर आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमची दाणां मानून घे. अशें ताच्या महिमेवंत देण्या घेण्या वरवीं तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटयता. तुका घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनीस जाल्ल्या शब्दाचो गूट आमच्या गिन्यानाचो दोळ्या मुखार तुज्या
उजवाडाचो नवो प्रकाश सोरपोश फांकलो. हे पोरी मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचून आमची काळजां. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासोर्णा आनी प्रवाद्या बरोबर ह्या सुर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Alvarazo sorbis por Dios, Sordani solsar volea, Lucia voi gova, Hosanna, Usorgi, Sorvis voracinavi, Pietato subagi, Hosanna, 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 Usorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनचे पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. Somiami ono kata Ariye kalci pieda Vidle vagni tu poroteso Tuce moron orkota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काज पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिया आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी कार्डिनल फेर आमचे गोडली बापा, सिमियाताचे आदारी गोडली बापा आनी सगल्या संस्कारीन घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तुज्या सेवकाचो उगडास करूंक जुआंव मारियानो फेर्नांडीस ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें आपूण वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो बरवसून वतल्या गेल्यान त्या सगल्यांक आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुज्या काकुतीन अंतोल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवाद मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दूत आनी सोर काळी तुका मानोल्या त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाची उतराची शिकवण घेवन आनी सोर पदवेदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लो प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरव्याशान ओतरेकता आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया. D4 आशेता खाडीस मोचे पान 40 D4 पेज 49. आशेता खाडीस मोचे स्वादी घेण्याक तुझ्या रावताली स्वटे वेडून मोगाक मोच्या आशेता काळीज मोचे स्वादी घेण्याक तुझ्या रावताली स्वटे वेडून मोगाक मोच्या नारेला तुझ्या रोगान Jesu, God is moche,
कोसा तुझ्या म्हाका जोड इतलेच हांवें मागचें ताणेला तुझ्या रोगान जेजू काळीज मोचें कोसा तुझ्या म्हाका जोड इतलेच हांवें मागचें एक बोटून काळीज मोचें काळाव करिनाका हे जेजू म्हज्या दिव्या दुखास दी म्हाका एक बोटून काळीज मोचें काळाव करिनाका हे जेजू म्हज्या दिव्या दुखास दी म्हाका म्हाका घे तुज्या काळजान जेजू मोगा म्हज्या ताच्या उजव्या लासू दी म्हाका तुय नांव दी म्हाका घे तुज्या काळजान जेजू मोगा म्हज्या ताच्या उजव्या लासू दी म्हाका तुय नांव दी प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, ह्या पवित्र गुटाच्या बोळान आमचें जिवीत सदांच सांबाळ म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें घेवया. मागणे सामिगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा
देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेम कोणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जळपता. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया F21. संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21, पेज 95. आयकोल्या उदराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय, जिविताच्या उण्या मोसनात संवसारांत